समाजातलो धार्मीक एकचार कायम दिगचो म्हूण जमात ए इस्लामी हिंदच्या वास्को युनिटान एक आगळेवेगळे पावल उबारलां। ह्या युनिटान पयल्याच खेपे सगळ्या धर्माच्या लोकां खातीर मशीद उक्ती केल्या। मशिदेचे वेगवेगळे पैलू आनी मुस्लिम मशिदींतले नमाज आनी हेर धार्मीक विधी कशे आसतात हे दाखोवपा खातीर वेगवेगळ्या धर्मांच्या लोकांक आमंत्रीत केल्ले। जमात ए इस्लामी हिंदचे संस्थापक वांगडी इक्बाल मोहिदीन आनी मुस्लिम आनी बिगर मुस्लिम धर्मांतल्या लोकांक ह्या वेळार येवकारलां। हातूंतल्यान लोकांक इस्लाम आनी धर्माच्या विश्वासा विशीं जागृताय जावपाक जाय। इस्लाम धर्माविशीं गैरसमज तयार जावचे न्ही म्हूण ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली। धार्मीक एकचाराचे प्रतीक आशिल्ले ह्या कार्यावळीक वेगवेगळ्या धर्माच्या लोकांनी हाजेरी लायिल्ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आमी ते मस्जिद दर्शन म्हणून घेवन आज दीस आमी सिलेक्ट केला। हाजे मेन इंटेंशन म्हणजे कितें आसा की मेनी पीपल among us, our friends, non-Muslim friends and the non-Muslim, they have misconception about the Islam as a religion. आणि हे मिसकन्सेप्शन आसा आमी बी कांय भायर वचून घेवन लोकांक सांगपाक भायर सरनात। आनी आमचे नॉन मुस्लिम्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल्सो दे डोंट कम एंड आस्क अस तुमचे इस्लाम म्हणजे कितें विचारनात। तर कितें जाता हे मिडिया भितर आनी हे जे एंटी ह्युमॅनिटीचे लोक आसता न्ही, एकमेकाक झगडे लावपाचे लोक आमचे भितर आनीक कितें करतात, उजो आसा तेतून आनीक तेल घालतात। आनी अशें जावन कितें आसा आमचे भितर ते डिफरन्स ऑफ ओपिनियन डिफरन्सीस वाडत गेले। तर एक डिसायड केले की भई हेका लागून कितें आसा आमी बेस्ट थिंग इज टू वी हॅव टू इनवायट पीपल आमचे नॉन मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन द मस्जिद इट सेल्फ आनी तांकां बी कळूं की भाई मस्जिदांत आमी कितें करतात। आनी ते मिसकन्सेप्शन आसा ते कितें हे आसा की आमी बायलांक भितर घेनात आनी बायलांक नॉन मुस्लिमांक भितर घेनात, ते चलत आसा तेका बी आमी तोडपाक शकतात, तोडपाक आमी प्रयत्न करतात की वी हॅव टू ब्रेक दॅट दॅट वॉल वीच इज बिटवीन अस एंड बिटवीन नॉन मुस्लिम्स आसा ते ब्रेक करपाचें। तर तेका लागून हे आयचे दिवस दवरला की भाई एक्चुअली म्हणल्यार इस्लाम म्हणजे कितें। इस्लाम मस्जिद चडशे लोक येवना पावना कितें मस्जिदान चलता, आमी कसले एक देवाची आमी इबादत करता, वर्शीप कशें करता, फॉर देम इज डिफरंट, दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट। Once they come to the mosque, then they will know Allah की इबादत हम कैसे करते हैं। Each one has got own way of worshipping. हम कैथलिक भाव आसुंदी, हिंदू भाव आसुंदी, they follow their own religion. But in the mosque when they come here, आमी तुमकां सांगता भितर येवपा पयलीं you have to wash your hands, you have to make yourself clean. You're presenting yourself to your creator. And one of the best form of prayers आमचे मस्जिदान नमाजान आसता ते in a namaz is to prostrate in front of your creator. You bend down and you prostrate, and a person's face, the nose and the face is considered the pride of a person. But when he performs a namaz, he prostrates in front of the creator, that he submits himself to the creator in all humility. तो राजा आसुंदी कितने आसुंदी कि सब लोग बाहर से देखते हैं, अंदर से बहुत कम होता है कि कोई अंदर आकर के उसका। तो आज हम स्पेशली ये ऑर्गेनाइज़ किए हैं मस्जिद दर्शन के नाम से, ताकि हमारे सभी बिरादरान वतन जो है आकर के अंदर आकर मस्जिद का नज़ारा करें, अंदर से देखें और किस तरह हम नमाज के लिए तैयारियां करते हैं ये देखें।